नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत तवशाचे हुळेर करचे पळोवया. हाका तवशाक करम बी म्हणतात. हुळेर करचे आमकां जाय 1 व्हड वाटी सोय, 1 व्हड तवशे सालकाण कोचोवन घेतला, हिंग, चवीपुरती मीठ, 3 ते 4 हिरवी मिरसांग आणि 1 व्हड चमचो चण्या डाळ 2 तास उदका भिजोवन घेवका. हुळेर करच्याक चटणी वाटून घेवया. ताचे खातीर एक मिक्सरात सोय घेवची, तातूंत हिंग, हिरवी मिरसांग, मीठ आणि थोडे उदक घालून चटणी वाटून घेवका. ही आमगेल चटणी. 1 व्हड आयदनाक कोचोवन घेतील तवशकाण घेवका. तवशी बारीक कापून घेतल्या बी जाता. तातूंत वाटील चटणी घालका. भिजोवन दवरिल्ली चण्या डाळ घालका आणि मीठ कमी उरल्यार तवशा पुरती मीठ घालका आणि सगळं बरेकन मिक्स करून घेवका. हातूंत चण्या डाळ घालना जाल्यार बी जाता. हाका तवशाक करम बी म्हणतात. आमगेल तवशा हुळेर रेडी आसा. तुम्ही बी हे घरा ट्राय करून कसाल म्हण आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.